मोनानिक संभावता एक मोठान जमल्या सोम्या तुझे भोवती तुझे दान बोशी सांभरून वारागली नाम परगटलेल्या तुझी निर्मी कालचा मोनानिक संभावता एक मोठान जमल्या सोम्या तुझे भोवती तुझे दान बोशी सांभरून वारागलीतान परगटलेल्या तुझी निर्मी तुवें आमकां वेंचलाय इस्पुनून आपयलाय देवीची मान बोरलाय भावार्थाने गायलाय दयाळ मोगान तुझ्या पावतू सोम्या आमच्या दिवसांच मोगान तुझ्या भरपूर पेन्सर्गीच्या खालसा मोनानिक सांभावता एक मोठान जमल्या सोम्या तुझे भोवती तुझे दान बोशी सांभरून वारागलीतान परगटलेल्या तुझी निर्मी बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसू तुमचे सोबे आसू क्रिस्त ते मोगाच्या भाव भयणीनो पास्काच्या 5व्या आयतारा आज आमी नियाळ करता जेजू जावन आसा करी दाखवल आनी आमी जावन आसा तांचे फाटे आदल्या आयतारा जेजू बरो गवळी म्हणल्या विशयांत आमी नियाळ केलो आज जेजू म्हणटा हांव जावन आसा करी दाखवल तुमी जावन आसात फांटे दाखवले ते फांटे एक जाल्ल्या करीत फळ दिवंक शकना आज आयची देवस्तुती देवा मदें आनी आमच्या मदलो संबंध आमकां विवर्सिता देव आमचो बाप आमी जावन आसा ताचे भुरगीं देव जावन आसा गवळी आमी जावन आसा ताचे शेळयो देव जावन आसा गवळी आमी जावन आसा ताचे हिंड जेजू जावन आसा करी दाखवल आमी जावन आसा फांटे ताचे जावन एक जाल्ल्या करीत आमी खंडीत फळ दिवंक शकना जेजू तां जियोवचें जेजू ते एकवटोवचें आनी जेजू तां फळ सोडचें हें जावन आसा आयच्या देवस्तुतेचो सारांश क्रिस्ता ते एकवटान जियोवंक आनी ताचे तावन आमी फळ सोडूंक जायची कृपा ह्या मिसाच्या बलिदानांत आमी मागया जायते पटी जेजू तावन आमी पयस गेल्ले आसा जेजूच्या मोगा तावन जेजूच्या काकुळटी तावन मेकळे जाल्ले आसा ह्या खातीर बोगसणे मागून ह्या मिसाच्या बलिदानांत केरीतपणी भाग घेवच्या खातीर सर आमच्या पातकाची दूख दर्या देवा लागचें बोगसणे मागया सांगात आमी म्हणया हांव पातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां पावयणिनो म्हजो सांगता मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट करून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो व्हड अपराध ह्या पासून भाग्यवान सांबाळ मेळ्ळी सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हज्या सर पदवेदार देव आमची काकूत करूंक आमची पातकां बोगसूंक आमकां सासणाचें जिवीत फावो करूंक आमेन. Sumya
महिमा 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 देवा उंचर्गी आणि शांती त्याच्या इष्टा संसारी सर्वेस पोरा देवा सर्गीच्या राया नमस्कार करता आम्ही तुका दिवासा तुझ्या तर वैभवापासून आम्ही तुका वाकणता सोमिया जेजू ख्रिस्ता बापाच्या इग्लास पुता सोमिया देवा देवाचे शेळी तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकूर तू बापाच्या उजव्यात बसला आमचे मागणे मानून घे की त्या पवित्रात्म्याचा गाती देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर प्रार्थूया. सर्गींच्या बापा तुझ्या पुताचेर विश्वास दवरून एकामेका मोग करूंक तूं आमकां फरमायताय. एकाच करा जिविताचो नेम आमच्या जिणेंत सांबाळूंक ह्या भशेन जेजू आमचे भितर आनी आमी ताचे भितर जियोंक पवित्र आत्म्याच्या देण्यान आमकां फोव कर. आमच्या सोम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुझ्या सोबे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. दोन दुतांची कृत्यां पुस्तकांतलें वाचप. साऊल जेरुजलेमाक पावतच ताणें शिसा सांगाता मेळून प्रयत्न केले पूण ते सकट ताका भियेताले कित्याक तो निजाकी शिस्त म्हूण सतमानीक फाटीं सरताले. तवळ बर्नाबासाक ताका दमदुता सरची व्हेलो आनी आपले वाटेर आसता कशें ताणें सोम्यांक देखलो आनी सोमी ताजे लागीं उलयलो आनी कितल्या धैर्यान दमास्कांत जेजूच्या नांवी सुवार्ता ताणें परगट केली. हें सगळें ताणें ताका सांगलें. उपरांत साऊल तांचे सवय रावलो आनी जेरुजलेमांत सगळ्यांनी वचून सोम्यांच्या नांवी धैर्यान प्रसंग करी लागलो. ग्रेक भाशेंत उलयल्ल्या जुदेवांकी तो उलयलो आनी तर्काक रावलो पूण तांणी ताका जिवेशी मारूंक आलोचन केली. ही खबर भावांक कळी जातच तांणी सावलाक सेजारिया पर्यंत पायलो आनी थंय तावन ताका तासराक धाडलो. त्या वेळार अख्ख्या जुदेयांत गालिलियांत आनी समारियांत पवित्र सभेक शांती मेळ्ळेली. देवाच्या बिरांतीन ती बरोवन आसता पवित्र आत्म्याची मजत ती वाडत गेली आनी सडत वेतली. देवाचें उतार हे. देवाचे वडुपकार. सर्वे सर्वे
कशी जातली सर्वेस्पराक सुद्धा ती ताका वाडतली तांची काळजां शांतीची सर्वे सर्वेच पोरा हांव तुजी स्तुती करतलो सगळे प्रितुमे सोलो जागो जावन ताची शिपरतलो हे राष्ट्र मदली जनांगा ताच्या पांयांक पडटली वय संवसारांतले व्हड व्हड मनीस ताच्या पांयांक पडटले जेव गांव तांकां नासता फोंडाक लागीं जाल्ले ताका मान बगयतले सर्वे सर्वेच पोरा हांव तुजी स्तुती करतलो हांव ताच्या पासोची येतलो म्हजी भुरगीपणां ताची सेवा करतली फुडले पिळगेक सर्वेस्पराची खबर परगडतली आजून जल्मानांतले परचेक ताचे बरेपण गाजयतली हे सगळे केला सर्वेस्परान अशें म्हणटली सर्वे सर्वेच पोरा हांव तुजी स्तुती करतलो सांजवांच्या पयल्या पत्रांतलें वाचा म्हज्या प्रिती मोगाच्या भुरग्यांनो खाली उतरांनी वा जिबेन आमी मोग करचो न्ही बगार यथार्थपणी आनी करणेन आमी तो दाखोवंक जाय अशें आमी सताचे मनीस म्हूण आमकां समजतलें हाचे वरवींच देवा उजीर आमी समाधानान आसतल्या आमच्या अंतस्करणान आमचेर गुन्यांव मांडल्यार सर संगती जाणा आसलो देव आमच्या अंतस्करणाच्या की वर्तो आमी समजूंक जाय मोगाच्यानो आमचे अंतस्कर आमचे विरोध तीर्प दिना जाल्यार देवा समोर आमी पातयेन फुडें करूंक शकतल्या ताचे उपादेश पाळन ताका मानवाता तसलें आमी करतांव जाल्ल्यान जें कितें आमी मागतांव तें ताचे तावन आमकां मेळटलें ताच्या पुता जेजू क्रिस्ताक आमी सतमानून ताणें फरमयल्ल्या त्या प्रकार एकामेकाचो मोग करीचे वस्तू ताचो उपादेश ताचे उपादेश पाळटले सकड ताचे तें जियेतात आनी तो तांचे तें जियेता ताणें आमकां दिला त्या पवित्र आत्म्याच्या धेन्या वरवीं देव आमचे तें जियेता म्हूण आमी जाणाव देवाचे उदार हे देवाचे व्हड उपकार सर्वेच पोरा जय जय सर्वेच पोरा जय जय सर्वेच पोरा जय जय तुम्ही मुझे सोबे एकवटान रावा तेन्ना हांवें तुमचे थंय एकवटान रावतलो म्हणटा सोबी मुझे सोबे रावता तो यथेश्ट फळ दितलो सर्वेच पोरा जय जय सर्वेच पोरा जय जय सर्वेच पोरा जय जय सर्वेस पोर तुमचे सोवे आसू तुमचे सोवे आसू जुवांव पोरमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ अर्थ महिमा तुला सोया त्यावेळी जेजू आपल्या सिसा लागीं म्हणालो हांव करी दाखवलें आनी म्हजो बाप तोटा माली म्हजें तें आसोन फळ दिनांतलो हर एक फांटो तो कातन घालता
आनी फळ दिता तो हर एक फांटो चड फळ ताणें दिवच्या खातीर सवन भेंडता. तुमी जाल्यार हांव तुमचे लागीं उलयलां त्या उतरां मारिफात येदोळूस बेंडून नितळ केल्ल्या फांट्या बरी जाल्यात. तुमी म्हजे थंय एकवटून रावा तेन्ना हांव तुमचे थंय एकवटून रावतलो. जसो एक फांटो वाली थंय एक जावन रावल्या करीत फळ दिवंक शकना तशेंच म्हजे थंय एक जावन रावल्या करीत तुमी फळ दिवंक शकचे नात. वय हांव दाखवाल तुमी फांटे. जो कोण म्हजे थंय रावता ताचे थंय हांव रावतां तो यथेश्ट फळ दिता. कित्याक म्हजे विणें तुमी कांयच करूंक शकनात. म्हजे थंय रावनातल्या फांट्या बरी खातून उडयतले आनी त्यो सुकोवन वेतलो. तसले सुके फांटे आरयतात उज्यांत घालून लासतात. तुमी म्हजे थंय रावशात जाल्यार म्हजी उतरां तुमचे थंय रावती जाल्यार तुमकां जाय जाल्लें कितेंय तुमी मागयेत तुमकां तें मेळटलें. तुमी यथेश्ट फळ दिवन म्हजे सीस म्हूण दाखोवन दिल्ल्यांत म्हज्या बापाची महिमा परगट जाता. देवाचे उतर हे वागणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त ते मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, 19व्या शतमानांत फ्रांसांत जिवन आसलो एक व्यक्ती फ्रांसीस लेबेनियन म्हणलो. तो अन्य जातीचो क्रिस्तांव आसलो पूण ल्हान तावनूच क्रिस्तांव विशयान जाणा जावन पवित्र पुस्तकाची शिकोवन आयकोन एक दीस तो क्रिस्ताचो फाटलाव ताणें केलो. क्रिस्तांव तो जालो. क्रिस्तांव जाल्ल्या मारिफात ताचे ते एक वर्ती आशा आसली आपूण एक याजक जायचे, मिशनरी जायचे म्हणून. देखून तो सेमिनरीक भरती जालो आनी थंयसर सेमिनरीन तो शिकोवन आसतना ताका पिड्साची पिडा आयली. ह्या मारिफात याजक जावंक ताका आडखळ जाली ही पिडा पिड्साची. देखून 14 वर्सां ताणें निरंतर मागणें केलें. सोम्या ते एकवटून रावचे खातीर, सोम्याचे उतर परगट करचे खातीर मागण्या मारिफात, ध्याना मारिफात आपल्या विशेष शक्तीन जेजू ते एकवटून रावलो आनी ताच्या मागण्या मारिफात ताची पिडा नापयस जाली, पिडा गूण जाली आनी एक दीस तो याजक जालो. याजक जाल्ल्या मारिफात ताका एक आशा आसली एक मिशनरी जावं. ताणें एक मेळ घडलो आनी ह्या मेळांत जायत्या जाणांक ताणें भरती केलें आनी तो मेळ जावन आसा होली गोस्ट फादर्स म्हणून. हातूंत 7 जाण आसले. ह्या 7 जाणांत 6 जाण देवाधीन जाले 71 वर्सां जाल्यारय ताणें धैर्य सांडलें ना, विश्वास सांडलो ना, मुंदारून तो गेलो. अनेक मिशनरीक तो जॉयन भरती जालो पूण उपरांत जायत्या जाणांक ताणें भरती केलें आनी होच होली गोस्ट फादर्स ताणें मेळ मुंदारून व्हलो. आज आमी पळयता फळ दिवंक शकला हो मेळ ताच्या मागण्या मारिफात क्रिस्तांत तेणें एकवटून रावल्या मारिफात आज ह्या होली गोस्ट फादर्साच्या ह्या मेळांत जायते जाण याजक आसात, धर्म भयणी आसात, ब्रदर्स आसात. तितले मात्र न्ही, मिलिया कटलो लोकांचो आत्मो हांचे मारिफात बरो जाल्लो आसा. दीस वेता वेता फळ दिवचें तसलें मिशनरी आनी स्थापन केलें. मोगाच्या भाव भयणीनो, जेजू जावन आसा खरी दाखवल. हांव जावन आसा फांटे म्हणटा. तुमी जावन आसात फांटे
म्हज्या दाखवालेचे, म्हजे ते एक जाल्ल्या करीत तुमी फळ दिवंक शकचे नात. जेजू 3 वर्सां परगडचिणी तोची येलो. आपल्या सुरवेच्या मिसावार जुआंवच्या सिसांनी ताचे लागीं येवन सांगलें आसा, सोम्या तूं खंय रावताय. जेजूची आशा जावन आसली ताचे सिसांनी ताचे सांगात ये जाय, ताचे सांगात रावा जाय, ताचे तावन चिका जाय आनी वसा जाय आनी ह्या तेश्ट फळ जडी जाय. देखून जुआंवच्या सिसांनी विचारल्या वेळार सोम्या तूं खंय रावताय म्हणल्यार त्या उतरा सवालाक जेजून दिल्ली जाप, येया आनी पळया. जेजू सांगत ते रावले. जेजूचो अनुभव तांणी जोडलो आनी जेजू विशान तांणी सुवार्ता परगट केली. ह्या तेश्ट फळ जोडलो. सुरविले धर्मदूत आनी सुरविली क्रिस्तांव आमी पळयता. सोम्या ते एकवटान रावले. सोम्या ते एकवटान रावल्या मारिफात ह्या तेश्ट फळ तांणी जोडलो आनी ताचे सांगात आयिल्ल्यांनी फळ जोडलो. हाच्या पयल्या वाचपांत आमी पळयता जेजू ताका जाय जाल्ल्यांक विंचता आनी धाडटा. ताणें जायत्यांक विंचलें, सोबारांक विंचलें, दुस्मानाकी ताणें विंचलें आनी तांकां ताचे तें एकवटोन रावाशें केलें. सांव पावलो आमी पळयता. दमस्काच्या वाटेर वेताना सावलाचे परिवर्तन जाल्लें घडीत आमी जाणाव. हो सावल क्रिस्तांवांक धग दितालो. क्रिस्तांव म्हणल्या खातीर क्रिस्तांवांक तो मारतलो आनी क्रिस्तांव म्हणल्या खातीर ताणें जिवेश मारिल्लें आसा. पूण ह्याच सावलाक दमस्काच्या वाटेर वेताना पुना जिवान जेजू भेटता आनी ताका सावलाक तो पावल करता तें आमी जाणाव. सो पावलू क्रिस्ता ते एकवटोन रावलो आनी जायत्यांक सिसांक ताणें वेंचलें. जायती महिला पॉयंट करून गेलो. सुवार्ता ताणें परगट केली. आपल्या पत्रां मारिफात हांव म्हजे तेंची येना बगर क्रिस्त म्हजे तेंची येता. क्रिस्ता ते एकवटन रावल्या करीत आमी फळ दिवंक शकना म्हणल्यार त्या उतरां बराबर सांग पावलू हांवें जिवचें म्हळ्यार क्रिस्त, मरचें म्हळ्यार क्रिस्तस. क्रिस्ता ते एकवटोन रावून जुदेया आनी समारिया, जेरुसलेमांत, गलिलियांत जायत्या कडेन सुवार्ता ताणें परगट केली. तो म्हणटा हांवें मरचें म्हळ्यार क्रिस्त, जिवचें म्हळ्यार क्रिस्त. क्रिस्ता ते एकवटान रावल्या करीत फळ दिवंक शकनात. ताणें सुवार्ता परगट करून फळ दिवचें तसल्या सिसांक विंचोवन आनी ह्या मारिफात आज आमी पळयता सांव पावलो वर्तो रक्त साक्षी माटचेर धर्मदूत क्रिस्ताचो. सुवार्तेन आमी कितें पळयता मोगाच्या भाव भयणीनो, कितें आमी आयकलें. जेजू म्हणटा हांव जावन आसा खरी दाखवाल. पोरण्या सोल्ल्यांत देव म्हणटा हांव जावन आसा दाखवाल, तुमी जावन आसात म्हजे फांटे. हांव जावन आसा गवळी, तुमी जावन आसात म्हजे शेळयो. आनी जेजू जावन आसा खरी दाखवाल. आदल्या आयतार तो म्हणलो हांव जावन आसा बरो गवळी, तुमी जावन आसा शेळयो. आनी आज म्हणटा दाखवाला ते फांटे एक जाल्ल्या करीत फळ दिवंक शकनात. वय दाखवालक फांटे एक जाल्ल्या करीत फळ दिवंक शकनात. जेजू ते आमी एक जाल्ल्या करीत आमी फळ दिवंक शकना. हांव मोगाच्या भाव भयणीनो, आज आमकां जेजू ते एक जावंक जायतो अवकाश आसा आनी जेजू ते मेकळे जावंकी अवकाश आसा. आज जेजू ते मेकळे जावंक ह्या संवसाराचे जायते संगती आमकां आडकळ हाडटात. जेजू ते एकवटून रावन आसतले बरी संवसारी संगती, संवसारी आशा, संवसारी अभिलाषा, संवसाराची ग्रेस्तकाय, संवसाराचे स्थानमान आमकां जेजू तावन पयस करता. कितून पर्यंत आमी जेजू तावन पयस रावता तितून पर्यंत आमी फळ दिवंक शकना. हें फळ संवसाराचे थोडे दीस मात्र. रक्तमासा प्रमाणे जिवोवचें की पवित्र आत्म्या प्रमाणे जिवोवचें. रोमाकारांक बरयलें त्या पत्रांत आमी आयकता रक्तमासा प्रमाणे जिवोवचें म्हळ्यार ह्या संवसाराच्या संगतींत आमी एक जावचें, पवित्र आत्म्या ते जिवोवचें मारिफात क्रिस्तांत आमी एक जावचें.
सुरविल्ली क्रिस्तांवांनी सांत पौलू आनी ताचे सीस आनी धर्मदूत पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन देवाच्या भिरांतीन सुवार्ता प्रकट करून फळ दिवचें तसलें तांणी काम केलें. आज आमी तें बघता अनुभव करता. आज आमी क्रिस्तांत एकवटून रावल्या करीत आमी खंडीत फळ दिवंक शकना. क्रिस्तांत जियोवचें लायफ इन क्रायस्ट. क्रिस्ता सवेन जिवीत LIC म्हणटा आमी लायफ इन क्रायस्ट. क्रिस्ता सवेन जियेल्यार मात्र ह्या संवसारांत आमी फळ दिवंक शकता आनी मेल्या उपरांत सस्तीक जिवीत आमी जोडूंक शकता. क्रिस्ता सोवें आमचें जिवीत. क्रिस्ता विणे आमकां जिवीत ना, कधीच ना. जावंक पुरो कश्ट येतात, जावंक पुरो जायते कश्ट आमकां भोगतात, जावंक पुरो जायते आडखळी आमकां येतात, जायते कोरोना परिस्थिती वरवीं आज मीस ना, मागणें ना, रजार ना, इगर्जे बागल्यो पुरो धांपल्यात. कितें करूं? पूण आज आमचें मागणें क्रिस्तांत हें आसा जाय. मीस ना म्हणून, मागणें ना म्हणून, इगर्ज बंद जाल्या म्हूण सांगून क्रिस्ता सवें जिवीत जियोंक जायनासतना रावूंक जायना. घरांत जावं खंय जावं कितेंय जावं आमी क्रिस्तांत एकवटून रावूंक जाय. मागण्या मारिफात, दिसपट्ट्या मागण्या मारिफात, कुटुंबाच्या मागण्या मारिफात, आमकां दिल्ल्या मागण्या मारिफात, देवाचे उतार वाचल्या मारिफात, ते जियेल्ल्या मारिफात, ताचे ते आमी एनकावंटर म्हणटा ताचे ते आमी जिवच्या मारिफात अनुभव जोडटा. ताच्या मोगाचो अनुभव, ताच्या काकुळतीचो अनुभव आमी जोडूंक जाय. कोण आमकां क्रिस्ताच्या मोगातावन वेगळें करीत? देवाचे उतार म्हणटा कोण आमकां क्रिस्ताच्या काकुळतीतावन वेगळें करीत? तलवार, कश्ट, अडचणी, पयशे, जावंक पुरो हें कोरोना वायरस क्रिस्ताच्या मोगातावन क्रिस्ताच्या काकुळतीतावन आमकां वेगळें करूंक जाता? कधीच जावचें ना. भावडता आसता पर्यंत, विश्वास आसता पर्यंत क्रिस्तच आमचें जिवीत सर्वस्व म्हूण आमी चिंता आमी जिवितांत फळ दिवंक शकतले. हांव मोगाच्या भाव भयणीनो देखून कशे दाखवल आनी फांटे एक जावन आसात दाखोव आमकां मेळटा. दाखवली वालींत एक जाल्ल्यांत विंगड जाल्यार फळ दिवंक शकना. सुकोवन बेंडून आमी तो लासूंक शकता. क्रिस्ता सवें जिवीत, क्रिस्ता विणे आमकां कितेंच ना. क्रिस्ता सवें आमचें जिवीत आमी कुरपा जोडटा. जावंक पुरो संस्कारा मारिफात, जावंक पुरो एवकरिस्ता मारिफात, जावंक पुरो मागण्या मारिफात, जावंक पुरो समुदायाच्या मागण्या मारिफात, जावंक पुरो देवाचे उतार वाचच्या मारिफात, नियाळच्या मारिफात, वैयक्तीक मागण्या मारिफात क्रिस्ताचो अनुभव आमी जोडूंक जाय. मोगाच्या भाव भयणीनो मागणें जावन आसा वर्ते हातेर. जेजूनच म्हणा उपकारी काळजान खऱ्या मनान तुमच्यो गरजो म्हाका कळीत करा. म्हजें तें आसून तुमी कितेंय मागा ह्या टेस्ट फळ तुमी जोडटल्यात म्हणून आयच्या सुवातेन जेजू सांगता. म्हजें तें एक जाल्ल्या करीत तुमी कितेंच जोडूंक शकचे नात. म्हजें तें विंगड रावन तुमी कितेंच जोडूंक शकचे नात. वय मोगाच्या भाव भयणीनो कितेंय कश्ट बेजाराय पिडा शिडा येवं क्रिस्ता सोबे आमी जिवंक जाय. आमचो विश्वास, आमचो आचल विश्वास क्रिस्ता सोबे आमी प्रगट करया. एवकरिस्ताच्या बलिदानांत आमी भाग घेत आसतना तुमी हांगासर हें मिसाचें बलिदान पळयत आसतना क्रिस्ताक आवंडेया. बेगीनच ह्या पातकांतावन, ह्या पिडेतावन, ह्या कश्टांतावन आमकां सुटका लाबो, आमकां जिवीत लाबो. क्रिस्ता सवें जिवीत जियोंक जाय अशी कृपा ह्या एवकरिस्ताच्या बलिदानांत मागया. आनी ह्या मारिफात आमची मागणी जेजूक भेटोवच्या मारिफात मागण्याच्या संबंधा मारिफात क्रिस्ता सवें जियोंक कृपा आमी मागया. आमेन. आमचो भावार्थ परगटून म्हणया सतमंतान देवाक सर्वज्ञदार बापा सगळ्या पृथ्वीचार असणारा आणि जेजू ख्रिस्ताक त्याच्या एकल्याच पुत्राक आमच्या सुम्याक जो वैद्यकांनी जन्मलो आमकां मरियेंतान जन्मलो पोंच पिलाताक ताणें कस असले ताका कुसार चडलो तो मेलो आनी ताका कान केलो तो मेला मागीर देवलो तिसऱ्या दिसा मेल्यान तो जिवंत जालो सर्गाक चडलो सर्व बेदार बापाच्या उजव्याक बसला थंय नाचवें नगरांची करतो सतमंतां पळय दरम्यान
बदली पयसबे भक्तां सयकार पातकांचे भक्षणे कुडीचे जिवनपण सतनाचे जिवीत आमेन. देव आमचो बाप आमच्या मागणें खंडीत तो आयकता. तो जावन आसा दाखवाल, आमी जावन आसा फांटे. तो जावन आसा आमचो गवळी, आमी जावन आसा ताचे शेळयो. आमचे मागणें तो आयकता. ह्या कश्टांच्या परिस्थिती वेळार आमी आसां, आमची मागणी देवा समोर दवरया. बापा, आमच्या पवित्र सभेच्या मुखेल्यांनी पुनर्जीवन क्रिस्ता थंय एकवटून रावून पवित्र सभेंत एकवट हाडून फळां बरीत जावंक तुजी कृपा लाभय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या राष्ट्राच्या मुखेल्यांनी तांचे ताब्यान दिल्ल्या लोकांची निस्वार्थपणी सेवा करूंक तांची मनां उसवाडाय. तांणी हाती घेवची योजना कामां देशाक आनी लोकांक अभिवृद्धीची जावं म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या फिरगस कुटुंबांनी पवित्र सभेचे मस्तक जावन आसच्या जेजू क्रिस्ता थंय आनी ताचे शिकवणे थंय प्रेरीत जावन एकवटान जियोवन आपल्या उतरां आनी करण्याद्वारे आमचे समाजेंत बरें नांव हाडूंक आमकां कृपा दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. प्रायवंतांक कोवीड आनी हेर पिडेक वळख जाल्ल्या समेस्तांक तुजे दैवीक सक्तेन भर आनी तांचे कश्ट सोसून व्हरूंक बळ आनी घटाय दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमची कुटुंबां एकवटीत सांबाळ. आमच्या कुटुंबाच्या सांद्यांनी प्रत्येक जावन भुरग्यांनी आनी युवजनांनी जेजू क्रिस्ता थंय आकर्शीत जावंक आनी ताच्या मेटांनी चलून बरो फुडार रुपीत करूंक जाय आसची सासाय आमकां दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. येवकरिस्ताचे वेदी भोंवती एकठांय जाल्ल्या आमी समेस्तांनी वायट शिकवणेक कान दिनासतना देवाच्या उतराचेर आनी येवकरिस्ताचेर आमची जिणी बांदून हाडूंक आनी सोम्या थंय आनी ताचे पवित्र सभे थंय एकवटान जियोंक आमकां आदार दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. सर्गींच्या बापा, ही आमची मागणी दयेकन स्विकार कर. तुजे ते एकवटान जियोंक रावोंक आनी अनुभव जोडूंक आनी हेरांक ते परगट करूंक तुजे ते एकवटान रावून आमच्या जिवितान शांती समाधान संतोष भरपूर रितीन जोडूंक तुजे ते एकवटान रावल्ल्यान आमचे पिडे ते आमकां सुटका बाचावी मेळोवंक सगळ्या संवसारांत ते आयिल्ली पिडा शिडा निवरावन बेगीच तुज्या दयेन आनी तुज्या काकुळतीन सदांच येवकरिस्ताच्या बलिदानांत आमी भाग घेवंक आमकां फावो कर. दयेकनी मागणी तुवें स्विकार कर, फळां बरीत कर. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. उड्या वायनाची भेटयता बापा तुका जिणे किरकोळे आमचे ओपून दिता वास तुका सर्वेस पोरास स्थिर असणारा भेटयता वामकास तुका सर्वेस पोरा देण्यात आदारा दयेन ओपून घे आमकां सर्वेस पोरा दया सांगोरा भेटयता वर्गांत तुका सर्वेस पोरा दैवी मागोरा क्रिस्ता दयेकटाय आमकां देणे उड्या वायनाचे भेटयता बापा तुका जिणे किरकोळे आमचे ओपून दिता वास तुका म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण तुमी मागत. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी
आमच्या नित्या सेवेच्या आदारात सर्वस्व बांधून घे. सर्गींच्या बापा जेजू करी दाखवाल आमी तिचे फांटे व आमचे मोदे ताणें उपजयल्लो जिविताचो एकवट ह्या पवित्र बलिदाना वरवीं वाडय. ह्या पुरी आमची कालती बेटोवणी तुका मानवो. आमच्या हर दिसांच्यो सालत्यो काद्यो करण्यो लेगून तुजे मुखार भोव फळादीक जावं हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परात उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिनवासुया. वर्ष आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सरकाळी आमी तुका वाखाणूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजी मायमेची किर्ती आनी वाखाणणी वर्त्या दाबाजान आमी करची. कित्याक जेजू जालो आमची पास्काची बली. जेन्ना कुर्सार ताणें आपणाचें बलिदान केलें तेन्ना ताच्या परम यज्ञान आदल्या यज्ञांक संपूर्ण कायर दिली. जेन्ना ताणें आमची सोडवण करून आपलो आत्मो तुज्या हातान ओपून दिलो तेन्ना आपूण करो याजाक खरी वेदी बलिदानाचो मेंढरो म्हणून ताणें दाखोवन दिले. देखून पास्काच्या संतोशाच्या नादार उल्हासता सगळो संवसार. सर्गींचे सरदळबार निरंतर गायतात तुजे मुखार. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर सरकारी संसार भरला तुझ्या वैभवा. उत्सर्गी तुकाचे उत्सर्गी तुकाचे उत्सर्गी तुकाचे उत्सर्गी तुकाचे सर्वेस्पराचे नावी एका दागाचे उत्सर्गी तुकाचे उत्सर्गी तुकाचे उत्सर्गी तुकाचे उत्सर्गी तुकाचे. बापा करोस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही तेणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हणें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायत. ही म्हजी कूड तुमचे पसोत समर्पणची. त्याच परी जेवण जाताच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हणें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्तें कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे पासोत आनी समेस्त मनशां पासोत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावडता सो गुड परगटुया.
सोम्या जेजू तुझे मरण आम्ही समारंभा तुझे पुनर्जीवन को आम्ही प्रगटा तुझ्या येण्या सोम्या जेजू आम्ही अद्रेकता बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो मी भक्तीपणी उडास करता हांव आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडवणेची काळज तुका समर्पित हांव तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक तुवें आमकां फोव केलाय देखून आमी तुका दिन वाचता हांव आनी जेजूची कूड आनी रगा सेवतेल्या मा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता सर्वेस्पर आख्या संवसाराचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर फ्रांसीस आमचो भाग्यवंत बाप जलाल डायझक आमचो गवळी बाप आनी सगळे याजक वर्गा बराबर ही आमची पवित्र सभा तूं प्रितीमोगांत वाडय पुनर्जिवंतपणाचो बरवसो धरून मरण पावल्ली आमच्या भाव भयणीची काकूळट कर तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ फळोवंक फावो कर आमा सोमेस्ताची दया कर म्हूण आमी मागता अंकुआर मरी देवाची माय तिचो पती भगवंत जुजे भगवंत दंदूत आनी सर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सस्ताच्या सुखांत आमकां वांटो मेळाशें कर तांचे सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फोव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सरवंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमच्या सडवणदार जेजू क्रिस्ताची आज्ञा मनान धरून जेजून शिकयलें तें प्रार्थन आमी धैर्य घेवन म्हणया आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नांव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी खुशी सदां सदां तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशी आमची पापां भोस आनी आमकां पडोवंक दिनाका पूण वायटांतल्यान आमकां देंव सर्वेस्परा सोर वायटा विघ्नांतले आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गींचे बाग आनी आमच्या सडवणदार जेजू क्रिस्ताचे येणें बरोशा नात्रेकतेल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सर पातकांतलें सुटय आनी सर आकांतांतलें वाटय सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक कमळय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावडत्यांचे दिश्ट घाल तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी आमकां एकवटान सांबाळ तूं जी येताय रास चलयताय ससनाच्या ससनाक पुन्हा जिवान जेजूची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसो माया मोगास एकवटा सुखूत जावन एकामेकाक शांती दियात संसाराचे पाप काढलेले आमची काकूट देवाची शेळिये संसाराचे पाप काढलेले आमची काकूट देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमकां
पळया जेजू क्रिस्ती देवाची शेळी संवसाराचे पाप करता ती शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी सुम्या तू म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या उतरानच म्हाका लायकी मेळटली क्रिस्ताची कुडन जगत असण्याची जिविता समा मोगाळा जेसू तूं भोव बोवी सक्रमेंतान खरोच हाजार आसाय म्हूण हांव पातयेतां सर वस्तू प्रास चड हांव तुजो मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्याक घेवंक आशेतां जेसू हे घडये तुका हांवें पवित्र सक्रमेंतान घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन तुका हांव वेंगून धरतां आनी हांव तुजे ते संपूर्ण एकवटीत जाता जेसू तुजे तावन केदींकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडी नाका आमेन देवा आमच्या सर्गींच्या बापा आमच्या पवित्रानाच्या दिसा जेजू आनी आमचे मदें जाल्लो तो एकवट ह्या पवित्र जेवणान तुवें वाडयलोय देखून दिनवाशी काळजान आमी तुजे लागीं मागता ह्या जेवणा वरवीं आमी जेजू भितर तो आमचे भितर दिसान दीस चड जियों सगळे आमचे जिवीत मोगाच्या फळांनी भरो सगळ्या मनशां आमकां जेजूचे शिस म्हूण वळखूंक तुका बापा महिमा वडवीक आमी दिवंक फावो क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं आनी सर्वपदवेदार देव बाप आनी पुत आनी पवित्रात्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं वचून यात क्रिस्ता ते एकवटान जियोवच्याक ताच्या शांतीन आनी समाधानान तुमकां धाडटा हालेलुया हालेलुया देवाची उडकार हालेलुया हालेलुया सोम्या तुझो घेऊन तुझे दूध सावून वेता काळो भोवती सोनी वारून
हातेरा जावं आमी आशेना येडान तुज्या येडाय जावं जीव जगला देता शुभ्र प्रसारू सदामी वावुरता कुर्बे तुझ्या सदाची आदार दिवून मागता संदेशो तुझो घेऊन तुझे दूध सावून वेता काळो भोवती चोली वारून उजवाड तुझो फाकयता मोगान पुत्राचो आंगवारोली आशीर्वाद दिला आमकां बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.